शिरगावची लयराई देवीची जात्रा ही गोयातली सगळ्यात व्हडली फामाद जात्रा जावन आसा, जी फाल्यां जावपाची आसा। राज्यभरांतल्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणात हे जात्रेक भाविकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा। ह्या वर्सा समितीन पार्किंग आणि लोकां खातीर हेर सगळ्यो वेवस्था केल्या। आयकात लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष गणेश गांवकार हाणें जात्रेच्या पूर्व तयारी विशीं दिल्ली माहिती। गोंयांत खुबश्यो जात्रा जातात, पण सगळ्यात मोठी जात्रा जी समजता ती लयराईची जात्रा जी शिरगांव जाता। शिरगांव हो एक गांव दिवचल तालुक्यांतलो। ह्या गांवांत हे लयराईचें देवूळ आसा, तेका खुबशे लोक बसतात, म्हणजे त्या देवीचें दर्शन घेवपाक येतात। गोंयांतले तशेंच महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी दुसऱ्या राज्यांतले लोक ह्या जात्रेक मोठ्या प्रमाणांत हजेरी लायतात। लयराई जात्रेक धोंडूय असतात, जे 5 दीस, तशेंच 8 दीस, 10 दीस, 11 दीस अशे व्रत करून ह्या दिसा अग्निकुंड करतात आनी मोठ्या प्रमाणांत त्या अग्नींतल्यान वतात। तेका पळोवपाक खुबशे लोक ह्या जात्रेक हजेरी लायतात। हो एक युनीक प्रकार म्हणल्यार खुबश्या जाग्यांचेर होमखण आसता, पण शिरगांव जें होमखण जाता तें सगळ्यात व्हडलें होमखण। आनी ह्या जात्रेची तयारी 2 दिसांनी जाता जात्रा आसा 22 तारखेक, आनी ह्या जात्रेची तयारी हांगा मोठ्या प्रमाणांत चल्लेली आसा। खुबशीं दुकानां हांगा लागल्या, तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर केबलींग चल्ललें, अंडरग्रावंड केबलींग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें। ताचें काम सुद्दां सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा। आनी जे एलिवेटेड वायरी आसल्यो त्यो सगळ्यात अंडरग्रावंड जाल्ल्यो आसात, त्या कारणान खुबश्या लोकांची सोय जाल्या। तशेंच लायटी परत परत वचपाचे, तशेंच जे प्रकार घडटाले ते हांगा आतां बंद जातले। आतांच आमी एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा कडेन उलयले, तांणी म्हटलें की सांजचें आयज इनॉग्रेशन आसा, की सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर ऑफ पावर ते येवन इनॉग्रेशन करतले। आनी हे खुबशे हे जे काम जे आसा गांवांतलें ते कंप्लिटेड जाल्लें आसा। आमकां दिसतालें की कंप्लीट जावचें ना, पूण आमदार तशेंच इनिशिएटीव घेवन हें काम सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा। आनी त्या खातीर लोकूय हांगातले गव्हर्मेंटाक तशेंच जे ऑफिसर आसा तांकां थँक्स म्हणटात। आयज ह्या वर्सा जात्रा म्हणजे कितके धोंड आसा, कितनी कशें कितें ह्या वर्सा प्रिपरेशन? धोंड कितें आहा, प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ 400 ते 500 धोंड प्रत्येक वर्सा वाडत आसता। म्हणजे धोंडाची संख्या ही कमी जायना केन्ना। आमच्या जात्रेची प्रत्येक वर्साची खासियत आहा, तितले धोंड जे आसा ते वाडतूच आसा, संख्या ही केन्ना कमी जायना। आनी ताका लागून कशें आसा, जात्रेची वेवस्था म्हटल्या नंतर आमकां तेचेर तो ताण आसता तो वेवस्थेचो। गेल्या वर्सा पेक्षा आयज आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटात ते वाडयलेलें आसा। आमी फाटल्यान देवळा फाटल्यान लोकांची गर्दी जाता, लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून पूर्ण माटो घातलेलो आसा, म्हणजे सावळी मेळपा खातीर। आमचे बिचोलचे PI आनी मामलेदार तांच्या मार्गदर्शना सकयल दर्शन वेवस्थेची थोडी वेवस्था आमी करप चालू केल्लें आसा। तेंचे डेली येवन हांगासर हें आसा, कितें पळप चालू आसा, तेंचें मार्गदर्शन चालू आसा। आनी त्या प्रमाणे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पळय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें काम चालू आसा। फाल्यां पर्यंत सगळें सोंपतलें, म्हणजे दर्शना खातीर लोकांक जे प्रत्येक वर्सा त्रास जाताले ते आमी अवॉयड करपाचे सगळे प्रयत्न करप चालू आसा। न्ही, ह्या म्हणजे पार्किंग वेवस्था कितें केला? पार्किंग वेवस्था जी आसा ती वर्सा भशेनूच 2-3 कडेन पार्किंग वेवस्था आसा। एक म्हणटात ती देवळाच्या फाटल्यान व्हडलो ग्रावंड आसा आमचो पार्किंगाचो, तेच्या नंतर चौगुल्याची मायन आसा, त्या एरियेचेर पार्किंग वेवस्था आसा। म्हणजे बिचोलच्यान येवपाच्यो गाडयो, हळडोणच्यान, चोडणाच्यान आनी म्हापशाच्यान वाया हळडोणा पयरा ह्यो सगळ्यो येवपाच्यो गाडयो देवळा फाटल्यान डायरेक्ट येवपा खातीर 2 एक्सेस रोड आमी रेडी केल्ले आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।